about Churchill. And then some people told me, though I didn't read, that he came quite heavily on me. I want to tell Mr. Churchill, you are a saint. All ministers and MLAs have seen prisons from outside, but you are the only guy who have been one of them from inside. Sardinha, अपने दोन पार्ट उडोयल एक पार्ट हांव पेटे जालो 17 लाख I lost by, it's shown 94, but I lost by 63 votes. I didn't even ask for the count. Also, आमगेलो ex-सरपंच कित्याक ते हांवें जमीन घेतलेली संवसार फुसा फाटल्यान 30,000. And in that time, in 90, I wanted to shift it there because लोई स्वादेर कोण घेनाय. That's only पडले कोणकोणान फुलयले सांगले की तुमगे बाय पेटे जातले. I wanted to make pits and convert 30,000. And that time I lost. Then again I contested, I won because people knew कि अजूनपर्यंत ते काढून ना. दुसरी पेटे जालो मोपाला. चर्चिलान कुर्तोरियान सगळ्यांक स्पीच मारल्यो की सार्दिनागे जमीन या म्हणून मोपा. देखून हांव मोपा हांव हें करता. आयकाय हांव गोंय 50 वर्स मुखार चिंतता. आतां आयलो परतारो आसाय. हांव मोपा आशिल्लो पूण हांवें मागीर दिगंबराक गेलो आनी हांवें 82 कोटी हाडले. दाबोली डिवेलॉप केलें तें आमी केलां. पूण हांव कित्याक मोपा जाय म्हाका मुखार आयलोलो कित्याक आनी 50 वर्सांनी गोंय आनी स्वाताचूच ना दाबोली. सो देखून आनीक एक आमकां एअरपोर्ट जाय, बट दाबोली शूड बी फॉर एवर एंड एवर. हांव पेटे जालो. पूण मागीर आपलें बाय इलेक्शन आयलीं तेन्ना हांवें चर्चिला हारयलो हें सांगून तुमकां. तो दुसऱ्याक जिखून हाडले पूण ताज्यान आपणा जिखूंक जालना मुकोडे आनी हांवें चर्चिलाक पळयलो.